नमस्कार. सध्या मी असा सावयवेऱ्या वाठारांत ज्या जाग्यार हांगा तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता. हांगा 16 जून 2024 हांगात एक धड बांदपाक रेडीमेड कॉन्क्रीट घेवन येयल्लो एक मिक्सर हांगा कलंडलेलो आनी ही धड कोसळिल्ली. त्या उपरांत थळावे आमदार तशेंच मंत्री बाब गोविंद गावडे त्यान भायर थळावी पंचायत आनी आश्वासन दिल्लें की जाता तितले बेगीन ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करता, हांगा ही धड बांदून दिता म्हणून. पूण हे गजालीक आयज वट्ट 5 म्हयने जाले, अजून मेरेन हांगा कसलीच दुरुस्ती जावंक ना. हांगा खुबशे फावटी अपघात जावपाची परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. त्यान भायर आतां म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार 23 आनी 24 तारखेक हांगा वेऱ्यां गांवांत सप्ताह जावपाचो आसा. तेन्ना लोकांची गर्दी आसतली. रोखड्योच ज्यो 12 जात्रा जाता त्यो खामिणी, सातेरी भाट, वळवय ह्या देवस्थानांच्यो जात्रा जावपाच्यो आसा, तेन्नाय हांगा लोकांची गर्दी आसता. त्यान भायर 4 तारखेक गोंयचो फामाद असो 7 दिसांचो अनंताचो कालो जावपाचो आसा. त्या काल्याच्या वेळार हांगा रस्तो भर रस्त्यार गाडयो पार्क केल्ल्यो आसता, खूब गर्दी आसता लोकांची. तेन्ना हांगा संभाव्य अपघात जावपाची शक्यता आसा. सरकारान खास करून बाब मंत्री गोविंद गावडे आनी जाता तितले बेगीन जावं पंचायतीन हेची दखल घेवची आनी जाता तितले बेगीन ही संरक्षक भिंत डिफेंडिंग वॉल हांगा बांदून दिवची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर वेरेंच्यान शेखर नायक.